सध्या पावस चालू आसा तशेंच मलेरिया डेंगू केसी सापडटात. सांगे जे PSC सेंटर आसा तेजी ज्युरिडिक्शनां सध्या कितलीश्यो तुमकां ह्यो केसी बी आढळ्ळ्यो आसा? आता पावस सुरू जाल्ल्या सिन्स जून मिड विकाच्यान आतां पर्यंत आमकां मलेरिया केसीस एक्के मेळूना आमच्या वाठारांत सांगे तालुक्यात अंडर PSC सांगे. पूण आमच्या एरियाक आमकां टोटल 3 केसीस ऑफ डेंग्यू मेळिल्ले आसा. एक केस वेडलेची जी मांद्रें गेल्ली आनी थंयच्यान ती कोण आपल्या चलये घेवन आनी थंयच्यान ती केस डिटेक्ट जावन मागीर आमकां पॉझिटीव म्हणून आमकां येयला. आनी ताजे नंतर मागीर तागेली कितें प्रिवेंटीव मेजर्स घेवपाचे आसता ते सगळे आमी थंय वचून तागे घरा कडेन वचून चवकशी करून ती सद्या अजुनी केसीस कांय ना आनी थंय कांय ब्रिडींग आनी कसलो सोर्स ऑफ इन्फेक्शनूय नाशिल्लें. सेकंडली आमचे दुसरी 2 केसीस जाले ते वाडयचे. ह्या दोगी 2 मेल ते वास्को दाबोळी कामां आसताले आनी दोगी एकच रुमां रावपी आनी त्यो थिंगा डिटेक्ट दोगी हांगा जाले न्ही आमचे PSC जोर येता म्हणून. पूण वी हॅव ऑल्सो लेबलींग तांकां एज इम्पोर्टड केस पूण कित्याक हांगा बाकीचे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कांय नाशिल्लें. सो तांचे घरा कडेन वचून आमी सगळे तांची हिस्ट्री चवकशी करून थिंगा कितें आसता तें सगळें फॉगिंग बिगींग करून सद्या तरी कांयच केसीस जातना अजून पर्यंत. सद्याक त्यो क्लियर जाल्यो तांचे ट्रिटमेंट दिवन ते बरे आसात. आतां तुमकां ज्युरिडिक्शन खंयचें येता मेन म्हणल्यार? आमकां रायट फ्रॉम सावर्डे कॉन्स्टिट्युन्सी कायलें धरून ते व्हडलेमा आनी हे सायडीन नेत्रावळी फूल एरिया आमकां तांची PSC सांगे ज्युरिडिक्शन येता. तुमचे ते सायडीन हे बी चालू आसा? सगळी क्लिनिनेस ड्रायव्ह कुळागरांनी वचून सगळी क्लिनिनेस ड्रायव्ह बी आमच्या हेल्थ कॅर वर्करांनी केली. इवन ज्या जाग्यार थंय कन्स्ट्रक्शन आसा थंय कन्स्ट्रक्शन सायटी वचून जे कोणी उदक सांठोवन बी दवरलें आसा तांकां सारकें एडवायज करून तें उदक एम्प्टी करपाक तांणी सगळ्यांक सांगून जे पळय सोर्स ऑफ ब्रिडींग जावपाचें आसा मॉस्किटो तितलें आमी सद्या क्लीन करून आमी आतां पोजिशनार आसा की कितें केसीस कितें जालें जाल्यार वी टॅकल देम. सद्या तरी आमी त्या हेजेर आसा की आमचे कडेन सगळे फवार मारपाची मिशिनां आसा आनी प्लस आमचे हेल्थ कॅर वर्कर वचून एवरी रुटीनली अशें म्हणटा तशें आमची IC एक्टिविटीज करतात. म्हणल्यार प्रत्येक मलेरिया डेंग्यूचे लोकांक समजावन कशी जाता तांचे म्हायती दिता आनी क्लिनिनेस ड्रायव्ह बी करतात प्रत्येक वाठारांत वचून. मॅडम आतां सद्याक डेंगू मलेरिया जावपाचे चडशे चान्सीस वाडल्या. कुडचडे वाठारांत जे तुमची ज्युरिडिक्शनां येता थंय कितली केसी कसल्यो आढळ्ळ्यो आसा? जून जुलैसान पावस सुरू जाता तशी जळाराची उत्पत्ती सुरू जाता त्या प्रमाणे मलेरिया डेंग्यूचे प्रमाण वाडटा. आतां आमच्या एरियान जून आनी जुलया भितर डेंग्यूचे 3च केसीस पण ते आर सस्पेक्टेड केसीस, कन्फर्म केसीस काय नाशिल्ल्यो त्यो. आनी मलेरियाचे जवळ जवळ 11 केसीस मेळिल्ले आसात आनी मोस्टली ते आमचे हांगा लेबर फोर्सां मेळिल्ले आसात. ते केबलिंगाचें काम चालू आसा तेंच्या वर्कर्सां भितर. ते वर्कर्स ते हॅव कम फ्रॉम परवरी. पूण आमचे जे स्क्रिनींग जालें तेन्ना तेंच्या भितर तांकां 11 केसीस आमकां मलेरियाचे मेळ्ळ्या. सगळ्यांक तांकां ट्रिटमेंट दिल्लें आसा. सगळे फ्री फ्रॉम डिसीज नाव आनी आमी प्रिवेंटीव मेजर्स सगळे घेतिल्ले आसा. फॉगिंग बिगींग सगळे ते वेवस्थीत त्या एरियान करून आनी सोर्स रिडक्शन बी सगळें केल्लें आसा. आतां त्यो 11 केसीस आसा मलेरिया त्यो म्युनिसिपालिटी एरिया? हय म्युनिसिपालिटी एरियाचो. आनी डेंगूचे आसा ते म्युनिसिपालिटी एरियाचोच आसा. एकूच केस मातशी भायर आसा ह्या वाटेन दाबाळच्या वाटेन आसा. पूण आतां ते सस्पेक्टेड आशिल्ले सगळे पेशंट क्युअर आसात. आतां तुमकां खंयची ज्युरिडिक्शन आसा जे कुडचडे? आमचे कुडचडे म्युनिसिपालिटी एरिया, शेल्डे आसोळडा पंचायत पंचवाडी, सावर्डे आनी दाबाळ. सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता सगळी? ना पंचायत हय सावर्डेचे 2 पंचायती लागतात त्यो, सावर्डे आनी वागोड पंचायत. ते सायडीन काय ना? ना ते. Media channel and press bell icon for latest notifications.